जेजू क्रिस्त थंय भोवमुगाळ भावनो आनी भयणीनो, ह्या कार्मेल किरण कार्याक तुमकां स्वागत मागता. तशेंच एक बरो दीस आऊंड येता. देवाचें उतर वाचून सांगता नियाळोंक आनी प्रत्येक जावन ह्या करेजमाच्या काळाक जेजूचो संदेश जाणा जावंक पेसाडया. आयच्या दिसाचो वांजेल आसा मातेवाच्या सुवार्थेंतलो. जेजू आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो, शास्त्र्यां आनी फारिझेवांचे धर्मदिश्टे प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राजान रिगचे ना. आमच्या पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां, जिवेशी मारी नाका. जो कोण जिवेशी मारता ताका निती सभेचे जडतेक उबो करी जाय. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका निती सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण आपल्या भावाक आरेपेद्दा म्हणटा ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण आरेपिशा म्हणटा ताणें येमकोंडाच्या उज्यांत लासत जाय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडात येत तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा. उपरांत पाटी येवन तुजी काणीक भेटय. तूं आनी तुजो वादी कोर्तीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा. नाजाल्यार वादी तुका निती करता अधीन करीत आनी निती करत तुका पाऱ्यांच्या हातान दीत आनी तुका बंदेन घालतीत. सतच हांव तुमकां सांगता, पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयचो तूं भायर सरचो नाय. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, करिस्माच्या पयल्या हप्त्यांत आमी आसा. करिस्माचो काळ आमकां जिणी बदलूंक दिल्लो एक अवकाश. नवीकरण एका जिवंत आसच्या व्यक्तीची तशेंच जिवीचें लक्षण. मेल्लो मनीस नवीकरण जोडूंक साध्य जायना. सुकोवन मरोन गेल्लो रूख परतून पाल्योवंक जायना. कोण जिवंत आसा ताचे थंय तेदळा नवीकरण येवंकूच जाय. एक सोरोप तेदळा कात निसरायता, नवी कात घेता. तशेंच रूख जिवंत आसचो तो सुकुल्ले कोली जोडोवन नव्यान पालयता. आपणा थंय जीव आसा म्हणून दाखयता, मात्र न्हय नवें साव हाडूंक प्रयत्न करता. सृश्टेंतल्यो संगती अशें म्हणटना ह्या सर्व सृश्टेंतल्याकी उत्तीम रचना आमी जावन आसा मनशां. तशें आसतना आमचें थंय कितलें नवीकरण येवंक जाय न्हय गे, खंडीत जावं. आनी त्या देखून इगर्ज माता हर एका वर्सा हो करिस्माचो काळ आमकां दिता. दंडोवणी, दान धर्म, मागणें, प्राचित ह्यो सर्व संगती आमच्या उपयोगाक दिवन आमी जिवितांत नवें साव हाडूंक जाय म्हणून आशेता. आनी ह्या दिसांनी करिस्माच्या काळार जेजूची उतरां प्रत्येक जावन दोंगरा वयल्या प्रसंगांतलीं तीं उतरां आमच्या नियाळाक आसात. आनी आमी जर तर तीं पाळ्ळीं आमचो करिस्माचो काळ निजाकी अर्थाभरीत जाता, कुरपेसो जाता. मात्र न्हय जिवन जेजू संगी आमी नव्या जिविताक उठोवंक शकतले. ही सुरविल्लीं चिंतनां मोतीन दवरून आयच्या दिसाचो वांजेल आमी समजूंक प्रयत्न करया. आनी आज जेजू दोंगरा वयलो आपणाचो प्रसंग मुखार सुनू रागा विशयंत तो उलयता. हांव चिंतां, राग येनातलो मनीस कोणीय आसचो ना. आमकां सर्वांक ह्या रागाचो अनुभव आसा. आनी राग
आयिल्ले दळा विविध नमुन्यांनी आमी तो व्यक्त करता. थोड्यांक नाकार राग, मागीर बरें वत आसल्या गिमाळ्या दिसांनी एकत्तपटी पावस आयल्यार कितें जाता? बरें जाता, पूण परिणाम वायट आसता. कित्याक आमी ताका तयारी करनासतना, पावस येयल्या दिसाक जाय त्यो संगती आमी रास घालून आसना, तशें म्हणटना एकत्तपटी पावस येवनूच रावलो जाल्यार नश्ट जाता. दुसऱ्यान थोड्यांक राग हातार आसता. राग येता आसतना हाताक मेळिल्लें उडोवचें, फुटोवचें, जोडोवचें, मारचें, ह्या संगती मुखांतर, हाता मुखांतर राग व्यक्त करतात. थोड्यांक राग आसा पांयान. राग आयलो म्हणटना कोटावचें, गुड्डावचें, ही तांची रीत राग व्यक्त करची. आनी थोड्यांक राग आसा जिबेर. येदोळ आयकूंक नातल्यो शब्द, डिक्शनरीन नातल्यो शब्द, पोजड्यो गाळी, ह्यो सर्व तांच्या जिबेतावन वळटात. आनी थोड्यांक आसा राग काळजांत. मरता म्हणसर विसरूंक जायना, बोगसूंक तयार ना. पळया, विविध रितींनी आमी आमचो राग व्यक्त करता. प्रत्येक जावन थोडे बॉम्ब फुटल्ले बरी पुडटात, तांकां म्हणचे नाकार राग म्हणून. चिंतिनांत, राजांव लेखिनांत बगार कितें भोगता, भोगणांक लागून ती एकच पोटी फुटतात. आनी उपरांत चे हांवें अशें करिनूच आसलें म्हणजे ते एक पश्चाताप तांकां आसता. आनी थोडे हांवें म्हळें काळजांत राग. हे कुक्करा भशेन. कुक्करांत आमी खंयची वस्त गेल्यार कितें जाता, ती शिजता, भितरच शिजता, आनी आमकां कळीत ना ती भितर शिजता की ना गी म्हूण. पूण शिजोवन शिजोवन आनी जायना म्हणटना कितें जाता, तो स्वास भायर येता. आनी तशेंच हे काळजांतच, मोतींतच जिरे येतात, आटे येतात, आनी आखरेक फुटतात. परिणाम जायतो वायट आसा. हो आमचो हर एकल्यांचो अनुभव. आनी हांवें सांगल्या ह्या एका ना एका रितीन आमी आमचो राग व्यक्त केल्लोच आसा. आतां पवित्र पुस्तकाची पानां आमी उस्तलीं जाल्यार मगाळ भावन आनी भयणीनो, थंयसर देवाकी राग आयिल्लीं निदर्शनां आसात. पोरण्या तेस्तामेंताक आमी वेचें तर थंयसर आमच्या देवाक एक रागिश्ट देव म्हणून पिंत्रायलेलीं आसा. थोडे दाखले पळोवया. भुमी वायुकुटांत आदाव आनी येवेन देवाक विरोध जावन पाताक आदारले दळा देवाक राग आयलो. ताणें तांकां त्या तोटांतलो भायर घालो. सोरपाक सयत ताणें शिराप घालो. पळया, देवाचें रागाचें चित्रण पवित्र पुस्तकाच्या पयल्या बुकांत, उत्पत्ती ग्रंथांत आमकां दिसचें. बाबेलाचें बुरूज आमी जाणा आसा. लोक देवा संगी पावोवंक एक व्हड बुरूज, एक गोपूर, एक टावर बांदून आसलो. आनी देव म्हणटा, आमी सकला देंवोन या आनी तांच्यो भासो दुस्पाटावया. पोर एका डिक्शनरी इनॉग्रेशन जावच्या फंक्शनाक गेल्ल्या दळा एकलो उलोवपी म्हणलो की डिक्शनरीचो स्टार्टींग पॉयंट बाबेलाचें बुरूज. म्हळ्यार थंयसर विविध भासो उत्पन्न जाल्यो म्हणून. तें आसूं. मोइजेच्या काळार पळया, ताच्या पयलीं नोयेच्या काळार संवसारांत अविश्वास, पातक बुडोन आसलें. आनी त्या संदर्भार देव हो संवसार नितळ करच्याक, नवी रचना उत्पन्न करच्याक थंयसर पावस धाडटा, बुडतुगोल येता. रागिश्ट देव. मोइजेच्या काळार इस्रायल पोरजेक सुडका दिवचे खातीर देव मोइजेक इजिप्ताक धाडटा आपणाचो प्रवादी जावन. पूण फारोवराय देवान सांगलें आयकना. इस्रायल पोरजेक तो सोडूंक तयार ना. आनी देवान कितें केलें, 10 कर्गां धाडलीं. रागिश्ट देवाचें चित्रण पळया.
आता कशेंय इस्रायल पोरजेक सुटका मेळ्ळी आनी तो ह्या पोरजेक बसयल्ल्या गांवाक पॉयंट करून वेता आसतना लोक वाटेर उपराडटा, पियोंक ना, आमकां खावंक ना, कितलें चलचें, पुरासण जाल्या, आनी कितलो वेळ वचोंक आसा, आनी कितले दीस. आनी अशें देवा विरोध अविश्वासी जावचीं लक्षणां तांचेर थंय स्पश्ट दिसून येता आसतना देवाक राग येता आनी कितें करता तो विकाळ सोरोप धाडटा आनी कोण सोरोप सोंपता तो मरता. ही देवाची रागाची चित्रणां आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळची. नव्या तेस्तामेंतांत आमी गेल्या तरी थंयसरी जेजूक राग आयिल्लीं निदर्शनां आसात आनी तांतलें एक प्रमुख गणीत आसा. जेजू जेरुसलेमाचें देवाळ एक मार्केट प्लेस जाल्लें, एक सांतेचो जागो जाल्लें पळोवन चाबूक काडयता आनी थंयसर आसल्ल्यांक तो धांवडायता आनी आपणाचें घर मागणेचें घर म्हूण तो परगडटा. आतां आमकां राग येता म्हूण आमी समजल्या आनी आमी राग कशें व्यक्त करता म्हूण आमी नियाळ्ळ्या. देवाकय आमच्या राग आयिल्लो म्हूण आमी समजून घेतलें, पूण आमच्या रागाक आनी देवाच्या रागाक आसो तफावत कितें? एक प्रमुख तफावत म्हळ्यार देवाचो राग केदाळाय धनात्मक, पॉझिटिव्ह. तो राग ताका येता कित्याक त्या रागा मुखांत्र देव आमचें बरेंपण आशेता. मनशान वायट केल्ले दळा ताचे तो पयस पावले दळा देव आपणाचो राग व्यक्त करचे मुखांत्र त्या लोकांक आपणाशी फाटी हाडूंक प्रयत्न करता, वांकडें आसलें नीट करचें तो प्रयत्न करता. त्या देखून देवाचो राग धनात्मक, कन्स्ट्रक्टीव एंड डिरेक्टीव. कन्स्ट्रक्टीव म्हळ्यार बांदून हाडचें वा प्रगतेक पूरक जावचें. पूण हाका विरोध जावन मनशाचो राग घेतलो तर मनशाचो राग नकारात्मक, नेगेटीव, ऋणात्मक आनी डिस्ट्रक्टीव. त्या देखून मनशाच्या रागा वरवीं बरें जाल्लें चड कांय दिसना. आमचे थंय राग आयलो तरी देवाच्या रागा भशेन धनात्मक जावंक जाय, अभिवृद्धेक पूरक जावंक जाय. आतां राग आयल्यार कितें जाता? राग आयल्यार जायत्यो संगती जातात. आमच्याच जिविताची आमी वरोवणी केले तर पांयांत आसलें हाताक येता, डिक्शनरींतल्यो शब्द येता म्हूण हांवें सांगलें. थोडे फावटी उपाशी रावचें पडटा. प्रत्येक जावन कुटुंबांत बायलेक राग आयलो तर रांदना तर भुरग्यांनी तशें घोवांनी उपाशी रावचें पडटा, वा घोवाक राग आयलो तर ताणें कांय वरवीं हाडना तर बायलेन आनी भुरग्यांनी उपाशी रावचें पडटा. आनी थोडे फावटी गुपीत उलयल्लें उक्त्यान परगट जाता. कोणाकी सांगनाका म्हूण सांगल्लें राग आयिल्ले दळा त्या मनशा वयर तें सांगून वेता. हे आमच्या चलत्या जिवनांत जावचे वा भौतीक संवसाराक लागू जाल्ले संगती. पूण आयच्या वांजेलाक आमी गेल्या तर जेजू रागा वरवीं जावच्या आत्मीक परिणामा विशीं आमचे लागीं तो उलयता आनी थंयसर तो म्हणटा कोण रागार जाता ताका निती सभे मुखार हाडी जाय. निती सभे म्हळ्यार जो देवाची एक न्याय करचो जागो वा कोर्ट म्हूण येता. आनी अशें जेजू सांगचे मुखांत्र निती सभे मुखार हाडचें कोणाक? सूख केल्ल्याक. त्या देखून जेजू म्हणटा की रागार जावचें एक सूख तें बरें न्ही, ताका पुरस्कार फावो न्ही. त्या देखून कोण रागार जाता ताका शिक्षा फावो, ताचें न्याय तीर्मान जावंक जाय. त्या देखून भावा आनी भयणी रागार जावचें सारकें न्ही. एखाद्या वेळार तूं रागार जाताय तुजें न्याय तीर्मान जातलें. निती सभे मुखार तुका हाडूंक फावो. त्या देखून जेजू म्हणटा रागार जावचें बरें न्ही. आनी हांवें सांगलें रागार जाल्ले दळा जायते शब्द आमच्या तोंडांतावन भायर येवचे आसात. आनी थोड्यो शब्द जेजूचो उल्लेख करून म्हणटा आरे पेद्दा
म्हणजे अक्कल नातुल्लो शून्य मोतीचो म्हणजे अर्थ आसा आनी आरे पिशा म्हणी आमी म्हणचे आसा हो कासाक प्रयोजनाक नातुल्लो. हे सर्व शब्द आमकां क्रिस्तवांक सोबनान मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. कित्याक ह्यो सर्व शब्द आमी वापरचे मुखांतर एका मनशा थंय मनशा गौरव ना म्हूण आमी लेखता. आमकां कळीत आसा आमकां हर एकल्याक देवान ताच्याच सारक्यान आनी स्वरुपायेन रचलेलो. देवाचें सारकें आमचें थंय आसा, देवाचें स्वरूप आमचें थंय आसा म्हणटना आमकां मनशा गौरव आसा. देव समेत आमकां त्या गौरवान लेखता. तशें म्हणटा आसतना कितलेंय वायट एका मनशा थंय आसूं आमी ताका असल्या शब्द वापरून ताका मनशा गौरवतावन वंचीत करचें सोमाने. त्या मुखांतर अशें आपोवचे मुखांतर आमी हेमकोंडाक वचोंक फावो. म्हणजे हेमकोंड म्हळ्यार एक जागो न्ही, बगार देवातावन पयस आसची स्थिती. त्या देखून केदाळा आमी मनशांक गौरव तांकां लक्ती जाल्लो तांकां जाय असो गौरव दिना तेदाळा आमी जावनसो देवातावन पयस वेता. सांजू हांव आपणाच्या पयल्या पत्रांत म्हणची ती सोबीत उतरां पळया. देव जावन आसा मोग आनी आमी एकामेकाचो मोग करचे मुखांतर देवाचो मोग करूंक पावतले. हांव म्हज्या भावाक आनी भयणीक मान दिना, गौरव दिवना, जिवंत आसच्या म्हाका दिसच्या ह्या म्हज्या भावाक भयणीक गौरव दिवंक शकना, मनान लेखूंक शकना, तर देवाक हांव कशें गौरव दिवंक शकन. आमी नियाळ करूंक फावो मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. आनी तोच म्हणटा पळय देव जावन आसा मोग. केन्ना रागार जाता तेन्ना आमचें तें मोग ना. मोग आसल्यार राग ना आनी राग आसल्यार थंयसर मोग ना. तशें तर देव आमचें थंय ना तर मोग आमचें थंय ना तर देव ना आनी देव ना तर सासनीक जिवितय ना. पळया एकातावन एकाक कशें कनेक्शन आसा तें सांकळे भाशेन. एक सांकळीची तें एक चुकलें तर आनी एक चुकता. त्या देखून राग आसतना आमचें थंय मोग ना, मोग ना तर देव ना, देव ना तर सासनीक जिवीत ना, सासनीक जिवीत ना. तर रागार जावचें बरें न्ही मोगाळ भावनो न्ही भयणीनो. एफेस घरांक बरयल्लेल्या पत्रांत सांव पावलो म्हणटा 4थो अध्याय वळ 20 आनी 6 रागार जाया पूण रागान तुमकां पातकाक ओडचें नाका. हांवें म्हळें आमचो राग धनात्मक जावंक जाय, कन्स्ट्रक्टीव जावंक जाय आनी तेंच सांव पावले अशें येता. त्या देखून रागार जाया पूण रागान तुमकां पातकाक ओडचें नाका. तुमी सगळो दीस रागान रावचें न्ही आनी सगळो दीस रागान रावचे मुखांतर कितें जाता सैतानाक तुमी इडें दितात. तशें दिनाका. रागार जाया पूण उपरांत राजी जाया. तेंचाईच्या शुभ वर्तेंती जेजून म्हळें राजी जाया. रागार जायनाकात. रागार जाल्यार सगळो दीस रागार रावनाकात. बगार राजी जाया आनी देवाक तुमच्या जिवितांत जागो दिया. सोडणो सैतानाक न्ही. हे आमकां अस्कत मनशांक कश्ट, अस्कत मनशांक कश्ट. आमी अस्कत सैंबाचे. त्या देखून सांत जाकोबो आपणाच्या पत्रांत पयल्या अध्यायांत म्हणटा पळया हर एक मनशान जाय जंय आयकूंक सुटसुडीत पूण उलोवंक सावकास. आयका, हर एक मनशान जाय जंय आयकूंक सुटसुडीत पूण उलोवंक सावकास, राग करूंक सावकास. कित्याक मनशाचो राग देवाच्या नितिवंतपणाक आड वेता. देवाच्या नितिवंतपणाक आड वेता. पण आमचें चालतें जिवीत पळया मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. जाकोब म्हणटा उलोवंक सावकास जाया पूण आयकूंक तुमी सदांच सुटसुडीत जाया. आमी आयकूंक वचना. कोणाक आयकूंक नाका, कोणाक आयकूंक नाका. उलोवंक जाय. कोणी एकलो भाव वा भयणी आमचे लागीं कश्ट दूख घेवन आयलो जाल्यार ताका आयकूंक आमचे थंय वेळ आसा गी. आमी बिजी. पूण उलोवंक कितलोय वेळ आसा. जाकोब म्हणटा ना, उलोवच्या पयलें चिंतून उलया. उलोवच्या पयलें चिंतून उलया आनी राग करूंक सावकास जाया. चिंतून पळया. राग करच्या पयलें चिंतून पळया. आनी मुन्नेचें ग्रंथ म्हणटा पळया 14व्या अध्यायांत नाकार राग आसलो मनीस मूर्ख कर्ण्यो करता.
उपदेशकाचे ग्रंथ म्हणटा पळया, एकदमू रागार जायनाका कित्याक मूर्खाचे काळीज रागाचो निवास. हें कितें म्हणटा मुगाळ भाव न्हू भयणीनो, पळया केदळा राग येता आमी बोगणांक लागून आमचो राग व्यक्त करता. इमोशनल जावन आमी राग व्यक्त करता देखून आमी चिंतूंक वचना. त्या देखून आमचो इमिडिएट रिएक्शन कितें आसता, नेगेटीव आसता. नेगेटीव आसता आनी अशें कितें जाता, आमी मनशांक दुखयता, आमचो संबंद पाड जाता. संबंद बांदून हाडूंक बारीच कश्ट मुगाळ भाव न्हू भयणीनो. आनी एक पोटी बांदून हाडलो संबंद मोडलो तर आनी तो परत्यान बांदूंक हाडिचे तर आनीकी कश्ट. त्या देखून बोगणांक लागून आमचो राग व्यक्त करणे, आमी आमच्या भाऊ भयणी मदें संबंध पाड करच्यागे चिंतूंक जाय. राजांव आमी वापरूंक जाय. कशें वापरचें, त्या देखून राग येता आसतना आमी कसलेंच रिएक्शन दिवंक नजो. त्या बदलाक थोडीं सवालां आमकांच विचारूंक जाय. अरे कित्याक म्हाका राग आयलो? हांव आतां ह्या उतरांनी त्या मनशाक पाटी जाप दीन जाल्यार, वा हांव बडोवचे मुखांत्र, मारचे मुखांत्र, वा गुड्डावचे मुखांत्र, कोटोवचे मुखांत्र म्हजें रिएक्शन व्यक्त करीत जाल्यार हाचो परिणाम कशें आसत? ही सवालां आमच्या मोतीन आठोवन नियाळ करून ताका एक जाप सोदून काडन उपरांत आमी रिएक्शन केलें तर मुगाळ भावन भयणीनो, आमचो राग कन्स्ट्रक्टीव जाता. आमचें रिएक्शन कन्स्ट्रक्टीव जाता, धनात्मक जाता. हेरांक आमी दुखोवंक वचना. हेरांक आमी दुखोवंक वचना. त्या देखून सोंसणेकाये सांबाळया. म्हाका सांगोंक सुलाभ, म्हज्या जिवितांत हें पाळूंक भोवसो कश्ट. पूण जेजू लागीं आमी मागया. जेजू लागीं आमी मागया, जेजू म्हाका सोंसणेकाय दी. आनी जेजूचो आदार आनी म्हजें प्रयत्न केवल मागल्यार मात्र पावना, म्हजें प्रयत्नय करूंक जाय. त्या देखून राग येता आसतना म्हाका तोडवंक जायना. इमिडिएट रिएक्शन दिवया म्हणून जाता जाल्यार व्यक्ती लागीं उलयनाका, बागार कुडाक वचूं. थंयसर एकलोच रावून तुका बोब मारूंक जाय जाल्यार बोब मार, तुका मारूंक जाय जाल्यार गजरेक वा उशाक मार. राग व्यक्त कर, पूण मनशा वयर न्हय, वस्तू वयर करूंक जाय म्हणून सायकोलॉजिस्ट सांगतात. आनी उपरांत आमी थंड जाल्ले उपरांत आमच्या मनशा लागीं उलोवया, राजी जावया. आनी आज जेजू म्हणटा, रागार जावचो जिवेशी मारता. कशें मारता? करण्यांनी न्हय, बागार उतरांनी आनी कितें चिंतनांनी. द्वेशाची, हग्याची, फारीकपणाची चिंतना मोतीन दवरून तो हेरां मनशांक जिवेशी मारता, मात्र न्हय आपणाकय जिवेशी मारता. आनी हें आमचे वैज सांगतात. मोतींत असली फारीकपणाची, नाबुकसणाची, हग्याची, जिद्दाची चिंतना आमचे मोतीन आटोवचे मुखांत्र, ताका उदक वतून सारें घालना तें फलोवंक, वाडोवंक आमी प्रयत्न करचे मुखांत्र आमची भलायकी बिगडटा. त्या देखून मुखार भाव न्हय भयणीनो, रागार जाल्ल्या वेळार आमी हेरां मनशांक, म्हणजे कोणा वयर आमकां राग आसा त्या मनशाक आमच्या जिविताचेर कंट्रोल दिता. तो मनीस बऱ्यान, सुखान, संतोषान, हांसोन खेळोन आसा जाल्यार हांव सदांच रागान, जिद्दान जियेता सोडून म्हाज्या मतीक समाधान ना. हांवें जियेतल्या परिसरांत हांव हेरांक समाधानान जियोंक सोडना, मात्र न्हय म्हजी भलायकी हांव बिगडटा. त्या देखून जेजू आज म्हणटा, राजी जाया, राजी जाया. तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा जाल्यार ताणें तुजे लागीं येवन भोगसणे मागच्या पयलें तूं वच. कित्याक तुका शांतीची गरज आसा, तुका समाधानाची गरज आसा. तुजें तें आसचें, ती चिंतना भायर घालन संतोषान, सुडकेन, समाधानान जियोंक तुका आपोवणें आसा. त्या देखून पयलें तूं वच आनी त्या दाळा तुका बरें जातलें. मंगळूर दियेसीजीन हें वर्स राजी संदानाचें वर्स म्हणून परगट केलां. सिंधीच्या बुधवारांत हांव क्रिस्मसाच्या फेस्ता म्हणसर कुंभसराच्या सक्रामेंता मुखांत्र देवा आनी पेल्या लागीं राजी जावचें हो ध्येय ह्या वर्साक घेतला. तर आमी सोमेस्तांनी पेल्या लागीं, देवा लागीं राजी जावचें कुंभसराच्या सक्रामेंतान. आमच्या अस्कतकाये लागून आमी फातर कादारता, देवा आनी पेलेतावन पयस पावता. पूण देव पापा फ्रांसिसान सांगचे बरें, देव केदींकच बोगसून ताका पुरो जावचें ना. पूण आमी ताचे लागीं बोगसाने विचारन पुरो जातले हांव सोडून देव केदींकच बोगसाने दिवन
ताका पुरो जायना. तर असल्या मोगाळ देवा लागीं आमी धांवया, ताचे लागीं राजी जावया आनी ताचो फळ जावन आमच्या भाव भयणी लागीं राजी जावया, मोगान जेवया, संतोशान जेवया आनी अशें देवाची खरीं भुरगीं म्हणल्यार सुडका आमचो मेस्तांव फावो जावं. आमेन. देवान आमकां दिल्या एका वय, तिचे बरी संवसार जेजूक दिवं गावाय. उत्तीम रचना देवाची गुणां पवित्र सभेची, नितळ निर्मळ कुरपेवोन स्त्री. परजेक दया मागतेली, आमकां मोगान वेंगतेली, मेळची ना शारोतीन दुसरी. CARMEL